Yanika Kyokationg Sugli Ubirauya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाग्यवन पावलूच्याच उतरांनी तुमकां येवकार दिता. आमच्या सोमयाजीची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या तिचे गोवाय जावुया. भाग्यवंत जुआन जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो आनी जेजून केल्लीं ओचोऱ्यां विस्मितां अणभवलीं. जेजूची मेलोली कूड घातलोली ती समाधी रिती पळोवन ताणें जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण भावार दवरलो. ही देवाची मोहिमा ताणें न्हयच देखली, पूण दुसऱ्यांकूय सुवर्तमांतल्यान परगटली. आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी तिचे गोवाय जावंक आमकां करपा मागुया. आनी भयणी भावानो, आमी पातकी म्हूण देवा मुखार एकामेका मुखार ओडकून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. कोणती बरीत काडसान हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन.
दोन देवाक आर्गां दिवन वाकाडून तीन वासून ह्या आर्गांचें वाकडणीचें गीत म्हणुया. मोहिमान देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवेदा देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र, एकलोच न्हू ईश्वर, एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मॅक्सवेल डिसोजा आनी हे लोकांनी आपणा पासत मागोंक लायला, तांचो सगल्यांचो उगडास करुया. देवाची पेकोणी तांकां मागुया. सासणांच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या सासणीक सोबता मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पड्डो बागयोन जिवां वरवीं तुवें उबारलोय. शें सोत तुज्या धर्मदुतान ओप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवंक आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जुवांवाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश. तो ओरोंबाक तावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोटल्याव, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दितांव. बापा सोवें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगट्टांव. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करतांव. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयतांव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब हे पोरी जातलो. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगलीं म्हणुया. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी खुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जाबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोडटात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जाबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जाबाब. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात.
शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. धर्मदुताचो मोहिमेवोन जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सुवाव पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंग्या. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले तुई धांवून वचून मागदलाची मारयेन मुडी. सोम्यांक सोमादींतलो काडून गेला आनी ताका खूंय घाला ती आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी सोमादीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीं धांवलो आनी सोमादीशी पयलो पावलो. आनी वडो घालून ताणें जमनीर हांसुल्ल्यो ओळी देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी सोमादीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओळी आसल्यो, त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाळ. ओली सरची न्हय, पूण कुशीन कुवळ्ळलो. तेन्ना सोमादीशी पयलो पावलोलो तोवूय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोव मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, पेद्रू नांवाचो एक तरणाटो वैजकी शिकप करतालो स्पान्या देशांत. आनी भायले गांवांनी तुका चॉयस आहा, कोणूय तर खंय वचोंक सोदता एक टर्म सारपाक ताचें वचूं येता. पेद्रून वडिलांत हांवें मागलें, हांव फ्रांसाक लुर्दीस गांवांत वेतां आनी आयकलां जायतो लोक थंय वचूनच बरो जाता. हांव तें शिकोवंक सोदतां. आनी पेद्रो लुर्दिसाक गेलो आनी मीस जाले उपरांत थंय पुरसांव जाता, तुवें पयलां आसतलें. आनी पुरसांवांत हांवें पळयलो एक ओकपांगूड भुरगो पोलियो जाल्लो व्हीलचॅरार आसलो आनी बिशप सांतिस्म घेवन येतालो. आनी पेद्रू म्हणटा, तो म्हजे ऑपोजीट आसलो भुरगो, हांव ताकाच पळयतालो. जेन्ना सांतिस्म येतालो त्या भुरग्याची नदर इतली फोकस जाल्ली सांतिस्माचेर, तें पुढे येवन हांव जाप जालो म्हणटा तो. आनी सांतिस्म ह्या भुरग्याशी पावतूच पिस्पान सांतिस्म ताचेशी दवरतूच हो भुरगो बोबाट मारूंक लागलो, 20 मिनीट हांव बरो जालो. व्हीलचॅरावलो, उठलो, धांवलो. आनी पेद्रू म्हणटा, हांव सांतिस्माचेर आनी ह्या भुरग्याचे नोदरेच पळोवन दिपकालो. इतली पदवी ह्या जिव्या देवाक सांतीस साक्रामेंताक आहा. उरलेले 2 म्हयने आनी जायती विस्मितां हांवें पळयलीं म्हणटा. पेद्रू इस्पान्यांक गेलो आनी ताणें चिंतलें, हांव आनीक वयस जावचो ना, हांव वयस ओतम्यांचो जातलो.
आनी ताणें चिंतलें जेजुईत पाद्री जावंक. जेजुईत वडिलांनी ताका जापानाक धाडलो. तो पेद्रू आरुपे जावन आहलो बास्क जेजुईत बास्क प्रांतांतलो आमचे फ्रांसीस शेवरा भाशेन. आनी गोडी देवाची उजवणी पड म्हणे वडिलांनी ताका थंय धाडलो फ्रांस शेवराचें काम काबार करूंक. तो जेन्ना एटम बॉम्ब नागासाकी 1945 वर्सा बॉम्ब पडले तेन्ना तो थंय आहलो आनी जायतो वावर ताणें केलो हे लोकांक एटम बॉम्बाच्या झुजतले लोकांचेर तांकां पेकोणी दिवपाक. भणीनो आनी भावनो, मागीर तो जेजुईतांचो सोर वडील जालो. 15 वर्सां ही वॉज द सुपिरियर जनरल ऑफ द जेजुईट्स. हांव रोमांक शिकतना ताका आरज जाल्ली आनी तो जेजुईतांच्या व्हडले घरान आहलो. पाप साहेब रावता थंय तेकून तांचें घर आहा, मुखेल घर थंय तो आहलो. 3 पावटी ताका हांव भेट करूंक गेलो आनी तेन्ना म्हज्या लागीं इटालियन पुर्तुगेज भास सटासूट जाताली. आनी तो बाबडो खुशाल जातालो कित्याक हांव म्हूण गोंयचो फ्रांसीस शेवेराचो क्रिस्तांव. आतां ताका सांत करपाचें काम चालू आहा आनी पयलो पावंडो सोंपलो. सर्वंट ऑफ गॉड, देवाचो चाकर. भणीन आनी भावनो, आयज आमी बागेवन जुआंव शुभ वर्तमानकाराची खबर कोत्ता. जे भाशेन आरुपेन जिवे देवाक अणभवलो, चाखलो, सांसपिलो, तेच भाशेन बागेवन जुआंव सगळ्यांक घडलें. ताचें नांव घेवंक मेळना. तुमी पयलें वाचप आयकलां बरे भाशेन, दुसरें वाचप आयकलां नांव घेना. जेजूचो मोग कोत्तालो तो शीस निमाणें जेवणार आहलो. कोण तो जेजू मोग कोत्तालो तो शीस? तोच तो जुआंव शुभ वर्तमानकार. जेजू मेल्या उपरांत सकाळ फुडें फोंडाशीं घेवन गेलो. कोण तो? पेद्रू, शिमांव पेद्रू. आनी दुसरो जेजू मोग कोत्तालो तो. जुआंव भुरगो आहलो देखून फोंडाशीं पयलो पावलो. पूण आपणें फोंडा पयलो वचोंक ना. जरी ताका खोशी आहली आपल्या दोनयांक पुडेवन फोंडांत पयलो, पूण तो पेद्रूक जागो दिता. कित्याक देवाचे येवजणी प्रमाणे पेद्रू जावचो आहलो फुडारी हे आमचे इगोर्ज मातयेचो. आनी मागीर जेन्ना फोंड रिकामो मेवलो, जुआंवाक दुबाव पडोंक ना. तो जिवोन जाला. तो हांगासर ना, तो जिवोन जाला. कित्याक पडे नासतना सोत मानता ती बागी हेंच आमकां जुआंव शिकयता. मोगाच्या भणीनो आनी भावनो, उपरांत आमी जाणां जुआंव जायतें बरयता. आनी निमाण्या वर्सांनी तो पातमोस जुंयार वेता. 105, 110 वर्सां तो जियेता. जेजूचो एकलो शीस तो आंकवार आहलो आनी 110 वर्सां जियेता. आनी कितें करता आपलें काम? ताणें बरयलें आमकां एक शुभ वर्तमान, 3 चिटी आनी निमाणें पुस्तक. आनी सगळीं तांचीं पुस्तकां पयले भाशेन बरयल्लीं. पयलेंच वाचप तुमी आयकलां. तोरो मागता नासलो ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. ताका पळोवन आमी मुरगोडटा. कोण तो सोब? जेजू क्रिस्त. हांव बायबल शिकयतना जायते फावटी लोक विचारतालो, फादर आमकां तें निमाणें पुस्तक समजना प्रकाशणी. हांव म्हणटालो भियेनाका, तें समजचें ना. तूं आख्खी बायबल बरी शीक आनी तेन्ना तुका समजतलें. आतां बायबल कोंकणी भाशेन तयार केले उपरांत म्हजें केंस पिकलें. हांव तें आतां समजोंक वावुरतां. म्हजे लागीं एक समजणेचें पुस्तक आहा, पूण आजून पर्यंत समजना. म्हणजे हांवें जुआंव शुभ वर्तमानकारा भाशेन आनिकूय जाणटो जावंक जाय आनी न्हय फकत जाणटो, देवाच्या मोगान वाडोवंक जाय हें पुस्तक आनी जुआंवचीं हेर पुस्तकां समजूंक आनी शिकूंक. मोगाच्या भणीन आनी भावनो, कितें आमकां हाची परब करूंक शिकयता?
पयले म्हळ्यार मिसाचे भेटीचो मोग करूंक. त्या जेजून आपणाकूच दवरला आमकां ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ताचो मोग करूंक. जे भाशेन आरुपे पेद्रू आरुपे पाद्रीपण सोडून दोतोरपण सोडून पाद्री जावंक चिंतलें, तेच भाशेन आमचें जातलें. आमचें आपोणें घोडे दुसऱ्यान जायत. आनी आमचे नशिबान आमकां हांगा 2 वस्तू दवरल्यात. हे वाटेन आमच्यांनी कुंसार जावं येता आनी हे वाटेन आमकां बूत जाय जाल्यार मेवता. कन्फेशन, सॅक्रिमेंट ऑफ पेनन्स एंड रेकन्सिलिएशन एंड कावन्सिलींग, दोनूय वस्तू चड गरजेच्यो. उमोंग घेवपाक म्हाका उगोत ना, भियेनाकात. कित्याक तुवें तर बरें कुंसार केलें, बरी बूद मागली, फ्रांसीस शावेर खुशाल जातलो. कित्याक तुमी म्हजे भाशेन केलें. हांव जेजूच्या मोगान पडलों, म्हजें जिवीत बदल्लें, हांव पाद्री जालों आनी आज सांत जालों. कित्याक जेजूचे मोगान पडोन तुवें बरें कुंसार केलें, पुरो बरी बूद घेतली, पुरो. म्हज्या पांयांचो उमो घेवंक पावना हांव समजतां. पूण इंदान भावनो, ह्या दोनूय वस्तूंचो आमी मोग करुया. दुसरे सुवातेर म्हणटा तें मी सांतां भोक्तांचीं पुस्तकां वाचुया. ती आमचे भाशेन मनशां आनी आमकां एके भाशेन घोटाय दितात आमचें जिवीत नवें करूंक. आमी नवीं मनशां जावंक. आतां पापसाहेबान आमचें उत्सवाचें वरोस पुरगूट केलां, जुबिलिया. आमी आयतार दीस हांगाच माटवान आमचो विस्म साहेब हें उत्सवाचें वरोस सुरू करतलो. हें उत्सवाच्या वर्साचो इतिहास बायबलान आहा. तुमी चाकरांक सुटका दियात, रीण बोगसात, बरें करात. इतिसियोस म्हणटा ती बरें करूंक आमी वावरुया आनी जिवांव शुभच्या पावलांनी आमी आमची फुडली वाट चलुया. आमेन. उबी रावन ह्या वेळार आमची मागणी आनी आवडी आनी गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी देवाची मोहिमा आपल्या जिवितान अणभवूंक आनी उर्बेन बरोवंक तिचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोयीर आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच अनीत करिनासतना आपली सेवा दिवंक आनी पोरचेच्या बरेपणाक सदांच पयल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोयीर आयकून घे. बागीवोन जुवांवां पोरी आमी वडिलांक कालती रावूंक, तांकां मानान लेखूंक आनी मोगान तांचो परामोस करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोयीर आयकून घे. वेगवेगळी पिडा आनी दुवेसां सोंसतेल्या बाबा भयणाक जेजूची पेकोणी, मोग आनी बुजवण मेलोवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान म्हाका बापा आमकां दोयीर आयकून घे. भोव मोगाड बापा, तूं आमचें शेरोण आनी आमचें बोड. विस्वाशीपणान आमी मागणी तुजे मुखार घाल्यांत तितून दोयन आयकून घे. आनी आमी मागलां तें, आमी मागूंक ना तें,
आनी आमी मागूंक नको तें पुर्यान तुजी खुशी जाल्यार आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रिच्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुडी उबो रावन आनी ताचे विदलोलें काळीज पडून बागेन जिवांव तुजो ओप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या खुर्सा मरणाच्या बलिदानान भोक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवली. तुज्या जिविताची बोरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनान भावनो, आमचो आदलो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग संपलो. आमी जाणा व्हडलो मनीस तो आमच्या भारताचो. जे भाशेन डॉक्टर अब्दुल कलाम आनी हेर जायते बरे मनीस जे भारताचें चिंतताले. ताच्या आत्म्यांक सासणाची संस्कार मागुया. तेच बरोबर बरे फुडारी आमकां दी म्हूण मागुया. बरे फुडारी आमचे भारतान गरजेचे. भारत आमचें अदीक वयर वयर पावंक. सरेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सरेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व ताई, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंचे मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Social,
बापा खरोच न्हू पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गोड पोरगो टुया Somiaci su tuझे मोरोन आमी समोप्रोम तुझे पुनर्जीवन पोरगोटा तुझ्या येण्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र चबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियांव आदारी गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरचुडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशांकवाल मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागीवन झुजी बागीवन दोर मुता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळीक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरतांक मुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजूट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. बागून जिवान अणभवलेलो भोगलेलो आनी आमकां बरोवन दवरलेलो जेजू हो पडे आसा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Soli porgi devaci, cazzo
evon Tazo maimon mitmer nashilo Tazo maimon mitmer nashilo Tazo maimon mitmer nashilo Tazo mon mitmer nashilo Tazo maimon mitmer nashilo Tazo maimon mitmer nashilo Tazo maimon mitmer nashilo Tazo mon mitmer nashilo सगळीं आमी दोळे धांपूया. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार ओगेपणान आमी ताका दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाणें जेवणार शेवटपर्यान आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तकली लावन बागेवन जेवण तो मोग खोलायेन ओडकून घेतलो. त्याच निमाणें जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या. हे भाव भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस सोदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओडकूंक, ताच्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आयज मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री मानुएल गोम्स ताका बलिदानान वांटो घेतल्याक आमच्या याज्ञीक भावांक तशेंच मांदूरच्या फेरगोसकाराक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजचे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां रोख साक्षी जाल्ल्या निरोपराधी बाळकाची पोरब. कुमसाराचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. मोगाळ भावा भयणीनो चोत्राय दवरची. आयज फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. उमाव घेवंक वचपाची गेट आयज सांजे 5 वरांचेर बंद जातली कारण आयज सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर शिलाँग चेंबर कॉयर ह्या संवसारभर नांव वस्त कॉयर आपलो म्युजिकल शो सादारीकरण म्हणगे परफॉर्मन्स करतलो. Today, the award-winning Shillong Chamber Choir will be performing on the Sikh Cathedral lawns starting at 7 p.m. Chotrai Dovuchi, ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड बेजीस आसतलो. डिसेंबराचे 29 जुबली इयराची दोबाची उक्तावणी आमी सांजे 3:30 मिसाचेर करतल्या. म्हणटच
त्या दिसा 3 वरांचेर तावन जुबलियरा बाबतींत म्हायती घेवंक आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. On the 29th of December, we will inaugurate the Jubilee year with a solemn celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. आशीर्वाद घेवंक सगळे आमी उबे रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागेन जोआं भाशेन पेद्रो आरिपा भाशेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक आमी ओळखूंक ताका भोगूंक आनी ताका संवसाराक परगट करूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळे बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोडेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वागणटा. आमेन.